आमी आसा मोटीवाडा पारोडा जे घरान घर दिसता तेतून एक बायल मनशेचो 57 मालदिना बाळगांजा तिचो मर्डर जाल्लो आसा आनी ही घटना काल अरावंड 12 ते 2 भितर घडली. जेन्ना ती जे घर आसा तेजें तें रिनोवेशनाचें काम चालू आसा आनी खंय तरी थंय लेबर काम करता तेन्ना सद्याक काम चालू आसा म्हूण चेडवागेर रावता. तिगेली फॅमिली म्हणल्यार दोग जाण चेडे आनी घोव. तो घोव आनी चेडे आसा ते भायर आसतात आनी ती खंय तरी एक काम चालू आसा म्हूण चेडवागेर गेल्ली आनी काल दनपारी येयली तेन्ना हो इन्सिडंट जालो. खंय तरी हें संशय आसा की जें काम केलें तेणीच कितें हें तरी हो इन्सिडंट जी घडला जी घटना घडला तेका जबाबदार आसा म्हणून. सायडीचे जे प्रमाणे सांगलें ती बायल मनीस एकदम ती सोंपणाक कोणाक आयकपी न्हू. पूण जो इन्सिडंट जाला खंय तरी जे प्रमाणे ते स्थानिकाचें म्हणणें आसा तिजी तकलेर पयलीं मारून खंय तरी गळ्या घालून त्या मनशान जें काम चालू आशिल्लें आनी खंय तरी अशें म्हणलें अशें दिसता की ती लेबराक खंय तरी तेंगेलो पेमेंट दिवपा येयल्लो आनी तेन्ना ही घटना जाली आनी घटनेक तिका तिजो जीव वगडावपा पडला आनी ही मागीर जी ती पडोन आशिल्ली ती घटना मागीर दुसरो लेबर जो घरान जें काम आसा टायल्स फिटिंगाक तो येयलो तेन्ना ही जे शेजाऱ्याक ते मोटेवाडा आसा अरावंड 11 सुमार घर आसा तांकां ही म्हायती मेळ्ळी आनी तेजे नंतर सगळे पुलीस येवन हांची तपासणी केली. आतां सद्याक आमी हे जो इन्सिडंट जालो तेजो केपें पुलीस, कुडचडे पुलीस, कुडतरी पुलीस तशेंच DYSP हे इन्वेस्टिगेशन चालू आनी खंय तरी संशयीत नजरे येयला अशी गोश्ट जे प्रमाणे स्थानिकां कडून येयला आयकून तें दिसून येयला. पूण CCTV हांगा कोणाल्या ती सारकी क्लियर नाशिल्ल्यान हो इन्सिडंट पूण जो गुन्हेगार आसा तेका खंय तरी अटक करतली हे जे प्रमाणे हांगची वातावरण आसा तें दिसता. हांव गोमंतक TV खातीर पारोडा साकून प्रस्थापन केल्लें.